नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. माराण फोगाच्या गडगडात गणपती घराघरांनी सगळेकडेन मोरयाचो गजर, घराघरांनी फामिली एकठांय, गोडशी अनंत चतुर्दशी मेरेन बाप्पाचो उत्सव सुरू. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार इस्पितळांत भलायकी सुदारणा, चवथीक पर्रा घरांय पावलो ना, मायकल लोबोची घेतली भेट, फ्रांसिस डिसोजाचो मात अमेरिकेसावन गोंयकाराक चवथीची परबी दिवपी व्हिडिओ. वादळ आनी उटंगारान सुपारीचे पिकाचेर अंदू मोठो परिणाम, वादळान माडयांच्यो माडयो पडल्यो मोडून, सुपारी गळी, सरकारा कडच्यान मदतीची मागणी, खासा रिपोर्ट. बिल्डिंगाची डेब्री आणि कोयराच्यो रस्त्या कुशीक राशी मारतले आड अवमान याचिकेचेर हायकोर्ट 27 सप्टेंबराक दितले निकाल. बिल्डिंगाचो डेब्री रस्त्याच्या कामाक वापरपाचो प्लान. माराण आनी फोगाचे गडगडात गणपती सकाळी घराघरांनी पावलो. कांय जाणांगेर तो 1.5 दीस जाल्यार कांय जाणांगेर 5 दीस रावपाचो. मात सार्वजनीक गणपती धरल्यार गोंयभर सगळ्यांक फुडले 11 दीस आरतींचो गजर आनी फोगाचो धुवर. घराघरांनी तरेतरेचे जिन्नस, गोडशी आनी फळभाज्यांची हिरवळ. फामिलींनी एकठांय फुलयली चवथ. गोंयकारांची सगळ्यात मोठी परब म्हळ्यार चवथ. भाद्रपद शुक्ल चतुर्दश म्हळ्यार चवथ. गोंयभर हजारांनी घरांनी ब्रेस्ताराक गणपती बसयल्यात. माटोळी सजल्या, गोडशांची ताटां भरल्यात. वाड्या वाड्यार फक्त आरतींचो सूर आनी माराणांचो गडगड. चवथ ही फक्त धार्मीक परब न्हय, तिका तितलेच व्हड सामाजीक म्हत्व आसा. काम वा वेवसायाच्या निमतान गांवांतल्यान येवन शारांत स्थायीक जाल्लो गोंयकार परत आपले मूळ घरा वता. वर्सांतल्यान एक फावट तरी सगळ्या इश्टांक आनी गांवच्या लोकांक मेळप जाता. सगळे एकठांय येतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.